तुम्ही आत्ता ज्याचो उल्लेख केलो रिसर्चाचो, रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट आयुर्वेदाच्या फिल्डां भितर जाय तशें जाता. सध्या आता जेन्ना मिनिस्ट्री फॉर्म जाल्या 2015 पासून खूप आव्हानां आशिल्लीं आणि हळूहळू ती आव्हानां टॅकल करत आज आमी रिसर्च टेक्नॉलॉजी किंवा एविडन्स बेस्ड रिसर्च ह्या पावंड्याचेर पाविल्लीं आसा. सगळीं जी आमची टेक्स्ट बुक्स आसा, म्हजे प्रोफेसर्स आसतले, म्हजे सिनियर्स आसतले, हांणी एक आमचो आयुर्वेद कोश म्हणून तयार केला. त्या कोशांतल्यान संस्कृतांतल्यान ते मराठी जावं वेगवेगळ्या भाशांनी भाशांतरीत करून ते कंप्युटराक समजता अशा भाशांतरीत करून ते आज प्रत्येक दोतोराक अवेलेबल करून दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि हो भारत सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा आणि हो खूप बरो प्रयत्न आसा. दुसरें म्हळ्यार आज जे एविडन्स बेस्ड रिसर्च आसा हे प्रत्येक ठिकाणी रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स भारत सरकारान तयार केल्ले आसा. आमच्या गोंयानय बी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपी खाला CCRAS ही रिसर्च इन्स्टिट्यूट रायबंद्रा फाटल्या म्हयन्याकूच ताचें उक्तावण जालां आणि अशा पद्दतीच्या रिसर्चाक वाव मेळपाक लागिल्लो आसा आणि हो रिसर्च जो जावप खूप गरजेचो आसा. कारण आमी भायल्यान वेस्टर्न लोकांक किंवा वेस्टर्न देशांक हे दाखोवपाची गरज आसा की आमचे फक्त टेक्स्चुअल नॉलेज ना तर ताका एक एविडन्सूय बी आसा. म्हणून आज डेफिनेटली इट इज अ चॅलेंज, बट जशें हांवें म्हणलें तशें हो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा आणि हाका भारत सरकार जावं प्रत्येक स्टेटीचें सरकार हें सुद्दां वेवस्थीतपणे ताका सपोर्ट करता.